सिराक चॅप्टर 18 देवाचें वर्तेपण. सासणाक जियेता ताणें सगल्यो वस्तू रोचल्यात. सर्वेस्परा भायर दुसरो कोणूच खरो नितीदार ना. आपणें कितें केलां ताची जाहीर करपाची पदवी ताणें कोणाकूच दिवंक ना. आनी ताच्या अजापांच्या कर्तुबांची चवकशी करपाक कोणाच्यान जाता आनी कोणाच्यान ताची महान पदवी मेजूंक जाता. कोणाच्यान फुडें सरोन ताच्या काकलुतीवंत कोन्यांची खबर सोपुर्णायेन सांगूंक जाता. तातूंत कितेंच चडोवंक जायना, तातूंतलें कितेंच काडपाक जायना. सर्वेस्पराच्या अजापांची खोलाय कोणूच काडूंक शकचो ना. जेन्ना ती कोडणी शेवटाक पावतात तेन्ना ते फक्त ते कोडणेची सुरवातूच करतात आनी ते थांबतात तेन्ना फक्त ते सोदांचेच परी गोंडोलाक सांपडटात. मनीस मुणगे कांयच न्हय. मनीस म्हणजे कितें? ताचो कसलो फायदो आसा? ताणें बरें करून वो वायट करून ताका कसलो अर्थ आसा? मनशाचें जिवीत चडूच जाल्यार 100 वर्सां. सासणाच्या कालाशी जरूय आमी ह्या थोड्याच वर्सांची तुळा करीत जाल्यार तें समदिराचो एक उदकाचो थेंबो वो रेंवेचो एक कोण्ण कसो. त्याच खातीर सर्वेस्पर तांचे कडेन सोंसणीकाय घेता आनी आपली काकूट तांचेर वतयता. तांचो शेवट कितलो वायट आसा ती ताका खबर आसा. आनी त्याच खातीर तो आपल्या भोगसण्यांची तांक वाडयता. मनशाकूल आपल्या शेजाऱ्यांची काकूट कोत्ता, पूण सर्वेस्पर आपली काकूट सगल्यांचेर पाठयता. तो आमकां खास्त लायता, सुधरायता आनी शिकयता. आनी एक गवंडी आपल्या शेळ्यांक पोत्तून आपणाशी हाडटा तसोच आमकांय हाडटा. आपली नितावणी मांडून घेता तांची आनी खतखत्यान न्हीद सोदतल्यांची ताका खूब दया काकूट आसता. दिवपाची कला. म्हज्या पुता, तूं कोणाचेरूय उपकार कोत्ता आसतना ताका केंडू नाकाय. वो एक भेटवणी कोत्ता आसतना ताका दुखता तसलें एकूय उतर उलय नाकाय. जसो दूव गोरमी निवयता तशेंच एक बरें उतर एके देंगे परस मोलादीक आसता. खरेपणी एक बरें उतर एके देंगे परस मोलादीक, पूण एका उदार काळजाच्या मनशा लागीं दोनूय वस्तू आसतात. एक पिसो ओकमाना शिवाय कितेंच दिवचो ना आनी एक खोशे भायर दिलोली देंगी कोणाकूच मानची ना. नियाळ आनी दिश्टावो. उलोवचे आदींच शीक आनी पिडेंत पडचे आदींच तुजे भलायकेची काळजी घे. सर्वेस्परान तुजी न्हीद करचे आदीं तुज्या अंतस्करणाची चवकशी कर आनी जोडटेच्या दिसा तुजी सुटका जातली. तुजेर पिडा येवचे आदीं तूं ल्हानविकाय घे. पातक करिना फुडें ताबोरतोब ताचें प्राचीत कर. तुवें सर्वेस्पराक आंगवण केल्या जाल्यार ती पाळच्या वेळार कितेंच वाटेर आड येवंक दिनाका आनी मरण येसर सगळें जाग्यार घालूंक रावो नाका. आंगवण कोच्चे पयलीं ती आदीं फुडेंच पाळपाची तयारी कर. सर्वेस्पराचे सोंसणीकायेची परिक्षा कोत्ता तसलो जायनाका. फारीकपणाच्या वेळार देव आपलें मुखामळ पयस कोत्ता. त्या शेवटाच्या दिसाचे खास्तीचो उगडास दवर. भरपूर जेवण आसता तेन्ना दुस्कळायेचो आनी गिरेस्तकायेच्या काळजांत
गोरीबकायेचो उगडासकोर. फांत्या पारार आनी तिनसांजच्या वेळा मदलो काळ रोखडोच सोंपता. सर्वेस्पराच्या मुखार सगळें सडसडीत घडटा. शाणो मनीस प्रत्येक वस्त चोत्रायेन कोत्ता. पातकाच्या वेळार आपणा भोंवती आसलोल्या दुसऱ्याक दुखोयना जावंक तो काळजी घेता. गिन्यानाचो प्रत्येक मनीस जाणवायेक वळखता आनी ती मेवल्या ताका भोव मान दिता. मुन्यो समजतात ताणें आपले जाणवाये खातीर कोश्ट काडल्यात आनी तेय फावो तसल्यो वपारी सांगत आसात. स्वताचेर ताबो. तुज्या खोर वोंदावन्यांक तुजेर ताबो घेवंक दिवं नाकाय. तुज्या खोशयांचेर ताबो दवर. तुजी प्रत्येक आशा तूं पुरी करशी जाल्यार तुज्या दुस्मानाच्या हांशाचें तूं साधन जातलोय. खोसप्यांचें जिवीत जियेनाकाय. तसल्या समाजांत तूं वांटेकार जावं नाकाय. तुज्या स्वताच्या गरजांक दुडू नासतना दुसरे कडेन रीण काडून व्हडलीं जेवणां दिवन तुकाच भिकारी करिनाकाय. देवाचें उतर